Gidon Pan, page 98. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा मृनो आयची मिसाची भेट आमी भेटयतां आत्म्यांक कार्म मंदिर जाल्यार दुसऱ्या इंटेन्सां आत्म्यांक आगापीत परेरा देवान तांची काकलूत करून सासणीक विसो तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. जोल्म दिसा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागतां किएन आराउज, निकोल आल्मेदा, ग्रेगोरियो विएगस. तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयण आपलो जोल्म दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात. तांकां सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांक फावो जावंक मागुया. किरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. कित्याक नव्यान सुमार म्हयन्या उपरांत परतून आमी पवित्र मिसाची भेट आमच्या भावां भयणांक फावो जावंक टीव्हीचेर CCTVचेर परतून आसतना आमी टॅलिकास्ट करतात. देवाचे देणे, देवाचे बेसांव आमकां सगळ्यांक अनुभव करून टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान, CCTVच्या माध्यमांतल्यान पळयतल्या भावां भयणांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक भोक्तीपणान तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवंक ही पवित्र मिसाचे भेटेन तांचे खातीर आनी आमचे खातीर मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोक्सनी मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें धरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बग्यान सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थूया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बाबा मुखार दवरुया. सर्पत्वेदार देवा आमच्या बाबा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक
तूं आमकां फरमायताय. सर्व तोरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणो. तर ताचे भेटेची भुसवण आमकां फावो जावच्या. कसलीच असोक्तायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोण कशें म्हूण सोड कोतात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यान? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपापल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बोल. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हजे हक्काची तो बेपर्वा करता. अशें तुज्यान कशें म्हणून जायत जाकोबा? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासनाचो देव प्रितीच्यो शिमो ताणें घोटल्यात. तो कोना, तो दमोना. ताच्या गिन्यानांक ताव ना. तोकतोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बोल नासलोल्यांक गोठाय. तोरणे दादले तोकून आनी दमून वचीत. तरणाटे गोलगोलून वचीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्याकूय नव्यान बोल मेळटा. गोणी पोरयान तांकां पाकटे फुट्टा. तीं धांवतात पूण दमनात. चलता पूण थकोनात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर म्हणुया. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणणी कर. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकुट घालता. जबाब. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचे कालीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकाक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. उद्गाराक उबी रावया सगळीं. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. पोले आपली पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेलूंक तयार आसता ती सोदो. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय.
सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजेंचू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिविताक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक पळोवन हांव खुशाल जातां. आयज जेजू दर एक कोश सोंसतल्याक आमंत्रण दिता. सगलीं जीं कोश सोंसतात, ओजाच्या बाराकाल आसात, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत कोश्ट आसात, जावं म्हज्या जावं तुज्या. घोडी तुज्या जिवितांत कोश्ट आसतले पिडेक लागून. तुजे जिवितांत घोडे निराशीपण आसतलें. तुज्या जिवितांत घोडे फामिलींत शांती ना आसतली. घोडे तुज्या जिवितांत घोडे तुका नोकरी ना, ताका लागून तूं कोश्टवता. थोडीं आसतलीं फुडाराक आपूण कितें करतलो हें चिंतून थोडीं भियेल्लीं आसात. पूण जेजू आयज सगल्यांक आमकां आपणाशी आमंत्रण दिता. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना हांव ताका कशें फुडें करता थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगता. जेन्ना ल्हानूच आसलो सिमनारींत जॉयंट जावंक सोदतालो, पूण म्हजे आवयन म्हाका आडायलो. जेन्ना 8वेक पडलो तेन्ना सांगलें, मामी सिमनारींत हांव जॉयंट जाता. पूण मामी म्हणोंक लागली, 10वी जातोच सिमनारींत जॉयंट जा. जेन्ना हांवें म्हजी 10वी कंप्लीट केली, मामी हांव सिमनारींत जॉयंट जाता. तेन्ना ती परतून म्हणोंक लागली, 12वी जातोच सिमनारींत जॉयंट जा. जेन्ना हांवें म्हजे मामीक 12वी कंप्लीट जातोच मामीक सांगलें, आतां जाल्यार हांव सिमनारींत जॉयंट जाता, तेन्ना म्हजे आवयचें काळीज म्हजे लागीं उलयलें, तूं घोराचो व्हडलो पूत, तुवें आतां हॉटेल मॅनेजमेंट करून बोटीर वचूंक जाय, घर सांबाळूंक जाय. पूण आवय लागीं इतले पयशे आसूंक ना. कोश्ट त्रास जिवितांत आवयच्या तशाच म्हज्या जिवितांत हे कोश्ट त्रास पडोवन सर्वीस केली. 1 वर्स सर्वीस केली. जे पयशे कमयले त्याच पयशांचें हांवें ग्रॅज्युएशन केलें. मागीर हांव सिमनारींत जॉयंट जावंक सोदी, पूण माय मदर हॅड हाय होप्स ऑन मी, कितें तरी करतलो. तेन्ना 5 वर्सां हांवें 2 वर्सां बँकांत काम केलें, जाल्यार 3 वर्सां हांवें हॉटेलांत काम केलें. आनी मागीर जिवितांत सगलें आसलें, पयशे आसले, इश्टमीत आसले आनी कुशालकाय आसली. पूण जिवितांत आजून कितें उणें अशें दिसतालें. हें सगलें 5 वर्सांचें काम थिंगाच सोडलें, सिमनारींत जॉयंट जालो. पयले 3 म्हयने सिमनारींत हांव कुशाल आसलो, पूण म्हज्या जिवितांत भिरांत कोश्ट आनी दूख आयलें जेन्ना एग्जामी लागीं पावल्यो. पयलेंच वरस आनी म्हणटात न्हय पाद्रीपणाचें शिकप मातशें डिफिकल्ट. पूण ह्या कोश्टांक कसो फुडो करतलो एके वाटेन मोतींत आयलें, हांव म्हजें शिकप सोडटलों आनी घरा येतलों. इश्ट मित्र एके सायडीन आसले ते म्हणटाले तुजे लागीं जावचें ना. एकदम जोड तें. घरा फोन केलो, मामीक सांगलें, मामी हांव घरा येवंक सोदतां, म्हजे लागीं हें लिसांव एकदम कठीण आसा. तेन्ना मामी म्हणोंक लागली, भिवपाची कसलीच गरज ना. जेजून तुका आपयला, जेजू तुका आदार दितलो. जेन्ना तूं लिसांव करता एक कोदेल घे आनी सायडीन जेजूक आपय.
Lord Jesus, come, sit besides me and help me to do my lessons. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना हांव मागणें करतालों एक कोदेल दवरतालों जेजूक आपयतालों लॉर्ड जीसस कम सिट बिसाइड्स मी एंड हेल्प मी टू डू माय लेसन्स जेन्ना हें मागणें करतालों खेरीत भाशेन म्हाका दिसतालें जेजू येतालो आनी म्हाका म्हजें शिकोवप करूंक आदार दितालो आयज 10 वर्सां जालीं हांव सेमिनारींत शिकतां खेरीत भाशेन ह्याच मागण्या वरवीं म्हाका दिसता जेजू सोकलाक येवन म्हाका आदार दिता खेरीत भाशेन जिवितांत केन्नाय कसलेच त्रास येतात तेन्ना हांव म्हणटा लॉर्ड जीसस कम सीट बिसाइड्स मी एंड हेल्प मी इन दीस सिट्युएशन गुडे म्हाका केन्नाय कोणूच मागणें करूंक पिडेवंताचेर मागणें करूंक आपयता तेन्ना हांव म्हणटा लॉर्ड जीसस कम सीट बिसाइड्स दीस पर्सन एंड स्ट्रेच आउट अवर हँड्स एंड हील हिम ऑर हील हर कित भाशेन हें ल्हानशें मागणें कित भाशेन म्हाका दिसता जेजू खऱ्यानूच सोकलाक येता आनी आदार दिता किरीत भाशेन जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येता तेन्ना आमी कितें करतात काय कोणाच्या जिवितांत कोश्ट आसा तेन्ना त्या इश्टा भाशेन आमी तांचेर भिरांत येता आमी आनीक भिरांत घालून तांकां सकयल उडयता तांच्या जिवितांत आमी काळोख घालता वो दुसरे वाटेन आवय भाशेन आमी दुसऱ्याच्या जिविताक आमी बोरवोसो दिता आनी तांकां उंच काडटा किरीत भाशेन जेजू कुर्सार कोश्टवता आसतनाय तो आमकां सोगल्यांक आपयता सोगलीं जीं कोश्ट करतात ओजाच्या भाराखाल आसात म्हजे सोरशीं येयात म्हणटा आनी हांव तुमकां समाधान करतलों जेजू कोणाक बारायना कित्याक पयलेच लायनीन म्हणलेलें आसा सोगलीं तुमी कोश्ट करतात सोगल्यांक जेजू उलो मारता किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत कोश्ट आसात तुज्या जिवितांत पिडा आसा जेजूक सांग तुज्या जिवितांत निराशीपण आसा जेजूक सांग तुज्या जिवितांत फामिलींत शांती ना जेजूक सांग आनी तोच जेजू जो तुका आपयता तुज्या जिविताक समाधान करतलो आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत कोश्ट आसात जेन्ना कोणूच आमचे मुखार आपले कोश्ट घेवन येता तेन्ना आमी ताका आदार दिवया आमी ताका सुसेग दिवया हेंच करूंक आयच्या मिसांत आमी कृपा आनी बोळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया आमचे 2 हात उबारून C1 पान 28 C1 पेज 28 आमचे 2 हात उबारून सर्वेस बोरात भेटूया आमचे डोळे उबारून देवा वारू ओढूया आमचे काळीज उबारून देवा काळजात भिडूया ताच्या मोगासारको जावन आमचो मोग ओबुया दुनिया तुज्या बरेपणान आटा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता मुझे बवमलेनी मुझानी तुमचे बलिदान सुरपतवेदार देवा बापाक मानता तसले जामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या न्याकेत पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाळ बाबा सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुजे अगणीत पोतवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्बद्वेदार आनी सासनाच्या देवा
सर्व काली आणि सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत ते तुवें बासायलोलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता बराबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आणि संसार बला तुझ्या वैभवान तू स्वर्गीय सहस्त्राचे नावे तू स्वर्गीय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरणस सगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परींच्या वन जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत फातकांचें बोक्सांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतलीं ये म्हज्या उगडासा करात Powartaco God porgotuja, Jesu melo, Jesu Ciwonsala, Jesu nowian jetolo. Baba, Jesu Cia mordanco, ani ponoć won poranco, a mi bokti poniu gras korta. Ano oczywitaco undo, soduneci kals tuka samarpita. Tucie mukhariong, ani tuci seva kor. Amka fawo kele dekun ami tuka din vasta. An Jesu ci kud ani rogot, sheutole amas samestang, povitra atme vorme ektai kormana, ami nomrutayen magta. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बेग साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमचे बाबा मुळीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपल्या घरांनी रावन एमिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनरूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीत तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन.
भफुमडीनो आमच्या जिवितांत कोश्ट आयले तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अडचणेक सांपडले तेन्ना आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी त्रासान पडले तेन्ना देवान आमकां आपलो सांगात दिलो देवान आमकां आपली घोटाय दिली बोळ फावो केलें कुरपा दिली आनी हे भाशेन कोश्टां त्रासांक अडचणेक फुडो करूंक ताणें आमकां आपलो सांगात फावो केलो ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या सांगाता खातीर आशिर्वादा खातीर बरेपणा खातीर जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य खायो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटती शेळेच्या जेवणांगा पयली सगळी आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस प्रसाद वेडार गावया सोम्या जेजू ये तुये डी 30 5 60 डी 38 पेज 68 सोम्या जेजू ये तुये सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजान रावगे बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मुनीसालोय सासणांक तुजे येवजण जालोय आमचे मोले विराट कोचे सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजान रावगे सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजान रावगे मनशाच नांगार तो जालोय चक्रार बंदिशी पडलोय आमची बातकां घालून उडयताय शांती तुजी आमकां सोम्या जेजू ये तुये आमच्या काळजान रावगे सोम्या जेजू ये तुये
सोशी सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे दामोर आमचेर तुजेर देवता हुस्के कोती तुजेर सोडटा आमकां सुद्दां समोर बिगाव जिवीत आमचें तुका दिता सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे तुका बेगून सोडत रेता सदांच तुकाची डुबून रावता तुज्या मोगान काळजा पेटोय सुखपाक तुजें आमकां बोगोय सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजान रावून घे प्रार्थया कोणवळ्या बाबा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं सव्यांसू सर पदवीदा देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सासोडाराचे माये तुझ्या भुरग्या वासोत भोवभाग्यवंत मारी तूं आमचो सदांकालचो आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या स्वर्ग उपकारा खातीर आमी देवाक कारगां दिता आदाराची माये आमी तुजो मोग करता आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या दुसऱ्यांकूय तुजे तांय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सर्व आमी करतल्या म्हूण बास दिता पदवीदार माये आमकां हे उपकार जोडून दी ताळणेचे जैत व्हरून घोटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुजे पुता सभे सासणेचे जिवीत सदांकाल आदार दितले माये आमचे पासत विनंती कर हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाखा सोऱ्यान तुवें बदल्लें तुजे मायेच्या आसऱ्या खाला आमी हांगा जमा जाल्या आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे आमेन हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता जिव्यांक सांबाळ मोरकेल्यांक पाव ताळणीन आमकां थिराय आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी
हे आदाराचे माये व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट दुख हुस्के कुंती विघ्नां संकश्टां हे आमचे निर्भाग आडटले खुरीस. ह्या उचण्यांनी आमची दयेन झटून कर. तुझ्या पुताच्या कुश्टांत आमचे मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे माये आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेलल्या समेस्त भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पड्योवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सुमी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय ओगेपणान घालुया. Mari pocitrata tu gorbaisha doryani sasudarache mai ore amka maya lagi tujhe begin Sukukato Orso tos korduk tuje Mae tu kase kave Tuje begin baruk tuzo Orom tuja sukukato Orso tos korduk tuce Mae tu kasetave. भावार्थ्यांचे मागणे. हे आदाराचे माये तू गिरेस्तुशी उदार. देवाची सोब देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांत तू आमचे पातकेचे बक्षणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळणीचे वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पुर्यान जिवंक आनी आयते मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माये. आतां आमी सर्वय सुमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वंपून दिवया. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पाव तुजे दयेसा. ओस्तुऱ्या मदीं तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार. आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताचे उबासण्यो आमकां फाव जावंच्याक प्रार्थया. ए सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो ह्यार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता. आमी जे काळजांतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडूनचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सुमिया कुडीच्या असोक्तायेन कश्टावतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगत आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक.
तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्यान बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शेवटाचे गायन गावूया. नोमान नोमान मारिये टी 30 आणि 7 पान 219 टी 37 पेज 219. आंकवार बारीक आमचे सांगातीन गावूया राणी स्वर्गावेले काळजांगार ओढूया. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. तिच्या